ऑल इंडिया काँग्रेस पार्टीचे जे बिनविरोध म्हणटाशे युनिमसली आमचे नवीन प्रेसिडेंट यंग प्रेसिडेंट राहुल गांधी यांची बिनविरोध निवड जाल्या बद्दल गोंयचे सगळे CLPचे वतीन PCCचे वतीन त्यांचे अभिनंदन आमी करतात. कित्याक इतले मजगती न्हयांच्या राष्ट्रीयकरणा आड विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकरान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीक पत्र बरयलां. तशेंच येता त्या विधानसभा अधिवेशनाक काँग्रेस खंय कॉलिंग अटेन्शन काडटले. फक्त सरकाराक विरोध करपा जाय म्हणून विरोध अशातलो विरोध आसचो ना, तर असो विरोध आसतलो ज्यो राज्यांक ज्यो हिताच्यो हे आसात, जे घडपा जाय, ज्यो अन्याय जाता आनी जे चुकता सरकार, ह्या सरकाराचे नदरे हाडून दिवपाचें उपोशनाचें काम आनी तें आमी काम करतले. विरोधा खातीर विरोध अशें करचे नात. की न्हंयेचें राष्ट्रीयकरण जर जावपाचें आसा, जें करपाचो प्रयत्न चल्ला, जे 6 रिवर जे आसात त्यो तातूंतल्यान डिलीट करच्यो. 111 रिवरींतले भितर हे 6 रिवर आसात डिलीट करच्यो अश्यो आमच्या गेल्ल्या आमी CLP डिसिजन घेतलें आनी त्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी युनियन मिनिस्टर आमचे सेंट्रलाचे तांकां ऑलरेडी आमी पत्र बरयल्लें आसा. CLPची डिसिजन आमी तांकां कळयल्लें आसा की ह्यो 6 रिवर ज्यो आसात त्यो 6 रिवर ज्यो आसात त्यो तुमी रिवोक करच्यो. ह्या हावजाक आतां एसेंब्लीक सुद्दां जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन घालून हाफ एन आवर हेजेर डिस्कशन आमी मागतले, हे डिसिजन आमी आज डिसायड केल्लें आसा. त्याच बरोबर आयज ज्यो स्किमी आसा, जे गोंय राज्यात जे स्किमी आसात त्यो स्किमी सुद्दां जाल्यार ही स्किमी डिले कित्याक जातात. स्कीम दिता आसतना लोकांक टायमार कित्याक पावनात. आयज नवी सँक्शन स्टॉप कित्याक जाला, हें सगळें आमी जाप सरकाराक विचारतलेच. We demand a public hearing in that nationalization. Let there be public because आज ते selected आसले. Selected few were called. We demand a public. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.